आयज आमी डॉक्टर केदार, आमचे राजेश पाटील, डॉक्टर राजनंदा आनी आमची पुराय टीम हेंचे एक हे आशिल्लें की गोवा मेडिकल कॉलेजान आतां कार्डियोथेरसीक आमी शिफ्ट करता SSBन आनी आमी रोबोटीक सर्जरीचेर आमचें लक्ष दिवपाची गरज आसा. ऑलरेडी आमचें प्रेजेंटेशन तें आमी अपलोड करतले, आयज तुमकां बी शेअर करता की कशें कितें हे इक्विपमेंटाचो फायदो गोंयचे जनतेक जातलो. जे कितें सजेशन डॉक्टर केदारान सांगलां तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज IVFचे पूर्णपणे फेसिलिटी आमी घालूंक शकले आनी ते आयज ते पूर्णपणे ताका यशस्वी करपाक. आनी आयज गोवा मेडिकल कॉलेज पयले देशान गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसले जे खंय आमी रोबोटीक सर्जरीची ह्या दर्जेचे आमी इक्विपमेंट आमी हाडटले. मिनिमम इन्वेजीव ते लॅप्रोस्कोपी सर्जरीचे आतां उल्लेख डॉक्टर सांगतले तुमकां कशें ताजो फायदो जातलो. आनी हे इक्विपमेंट जे आमी हाडटा देशान राज्यान सोडूनच दिया, देशान जे आमचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा की लोकां खातीर आमी बरें करूंक जाय. मोदीजी सदां म्हणटा की लोकांचें बरें करपाक म्हणून पॉलिसीज आसूंक जाय. आयज वेगळ्या तरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्या राज्यान आमच्या ह्याच गोवा मेडिकल कॉलेजान आमचे जे टर्शरी प्रिमियम सेंटर आहा जे प्रायवेट हॉस्पिटलान बी ह्या तरेची फेसिलिटी ना. आयज डॉक्टर केदारान तेजें इनॉग्रेशन करून घेतलेलें, तेंच्या माध्यमांतल्यान ऑलरेडी इतली सर्जरीज जाल्या. ह्यो सगळे सर्जरीज आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान कशें सुरू करपाचें तेंकां बरोबर घेवन आमी हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे इक्विपमेंट आमी ऑर्डर करता. 19 डिसेंबराक आमचे मनान आशिल्लें पण तें जावचें ना, कारण 2 ते 6 आठवडे ते लागता ते इक्विपमेंट दिवपाक. 26 जानेवारीक आमी तें करतले आनी ह्या तरेचे आमी फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करूंक सोदता आमच्या हॉस्पिटलान, जे कितें देशाचे खंयचेच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान ना, खंयचे जे राज्य चलयता त्या हॉस्पिटलान ना. पूण गोंया वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाचो आमचे मोदीजी जे विजन आहा. आयज SSB कित्याक उबें जालां? आयज मोदीजीन तें आमकां सँक्शन करून दिलें म्हणून उबें जालां. आयज तेंची विचारधारा आहा म्हणून आयज गोंयाचे इतले व्हडल्या प्रमाणान रस्ते जाल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला. हेंचोच विचारधारा जे गोंया राज्यान आमी इम्प्लिमेंट करता, सामान्य जनतेक योग्य तरेची फेसिलिटी म्हणजे हांगाच्यान आनी खंय वचूं न्हय. आनी कितें जातलें की वेटिंग टायम हॉस्पिटलान एकदम कमी जातले. ह्या तरेचे फेसिलिटीजांनी उपलब्ध केल्यार डिस्चार्ज बेगीन जातले. मिनिमम इन्वेजीव सर्जरी कशें आसता म्हणजे एकदम व्यवस्थीत ते डॉक्टर तुमकां एक्सप्लेन करता टेक्निकली. आनी हे डॉक्टरान जे सजेशन दिल्या, डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर राजेंद्र देसाई, हे सगळ्या लोकांनी बसून हेजेर चर्चा करून हे फुडें कशें व्हरपाक जाय हेजेर आमी फुडें व्हरपाचो आमी ऑलरेडी निर्णय घेतला. आनी ते 26 जानेवारीक आमी फाटले फावट जेन्ना IVFचे आमी सांगलेले ते आमी कमिशन करतले, आमी केले. त्याच तरेन हे आयज आमी कमिशन करता आनी 26 जानेवारीक कमिशन जातले गोंयचे जनतेचे यूज खातीर. आनी म्हणूनच तुमकां डॉक्टर जे सांगतले टेक्निकली तेंचे कडल्यान तुमी घ्या बातमी. पूण हे अशें आमी करूंक सोदता की गोवा एक वेगळे दर्जेचेर पावपाक जे खंयच्याच राज्यान ना. हे आमी गोवा मॉडल म्हणून हांव सदां म्हणटा, गोवा वील सेट एन एक्झाम्पल अँड टेकिंग हेल्थ केअर टू द डोर स्टेप ऑफ क्वॉलिटी हेल्थ केअर, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज कशें करपाक जाय हे उदाहरणां. हेच मशिनाचेर जर चलोवंक जाय, एक AIचो वापर कसो करपाक जाय, AIचे मशिन्स कशे हाडपाक जाय. रोबोटीक सर्जरीचो एक वेगळोच फील्ड आहा, पण रोबोटीक सर्जरी डिपार्टमेंट सेट करपाक आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातला गव्हर्मेंटाक की रोबोटीक डिपार्टमेंट सर्जरी. आमचो एक डॉक्टर आहा तेजो प्रपोजल आमचे कडेन पेंडींग आहा. तो PGI चंदीगडच्यान हांगा येवंक सोदता. म्हणजे हे सगळे गोश्टी आमी केल्यार म्हणजे गोवा राज्य हे सगळे लेवलाचेर कशें फुडें वयता हे एक उदाहरण आनी आदर्श अशें राज्य फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. राजेश पाटील आणि डॉक्टर राजनंदा आणि आमचे सर और हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांचे विजनान एक मिनिमली ॲक्सेस सर्जरीचे डिपार्टमेंट निर्माण करपाचो असो एक there's an idea behind this that we develop a department which is a combined department of minimal access surgery for urology, gastroenterology as well as gynecology. This can be a unique surgery where all three departments can function together individually for the patients or collectively all three departments for one patient, which will make it very nice for the patient, less complications, minimum stay, quick recovery, minimum expenses. So this is a very unique idea, and if it happens it will take forward this medical college to a very great height, and under the vision of our health minister I am sure it's going to happen. The second addition of course can be addition of robotic surgery to the department, which if it happens will take it to a much greater height, and all three departments can use the same robo, and robotic surgeries can also happen in the same premises of the minimal access surgery. ते मागीर एडिशन करपाक जाता, एडिशन करूंक मेळटलें मागीर, but first together the laparoscopic surgery. Minimally invasive department and advanced laparoscopic surgery डिपार्टमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुरू जातकच मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्जरीज पळय आसात त्यो सारक्यो डिफरंट स्पेशालिटी डॉक्टर्स एका जाग्यार येवन एका ऑपरेशन थिएटरान येवन बऱ्यापैकी ताजे डिलिव्हरी करूंक शकतले.
आनी बेजिकली पेशंटाक हाजो खूब फायदो जातलो. वेटिंग पिरियड कमी जातलो. दुसरें म्हळ्यार दीस वील बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी. थर्ड म्हळ्यार जे पळय कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आसतात एका जाग्याचे डिफरंट स्पेशलिस्ट युरोलॉजिस्ट आसूं किंवा जनरल सर्जन्स आसूं गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हांकां सगळ्यांक एका बरोबर एका जाग्यार येवन हे आमकां ह्यो सगळ्यो सर्जरीज करूंक मेळटल्यो. हाजो चडांत चड आनी फायदो जातलो तो म्हळ्यार जे पळय एक्झिस्टींग सगळे सर्जन्स आसात तांकांय एडवान्स्ड लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी हाजेर ट्रेनींग मेळटलें. आनी हे ट्रेनींग आजकाल बेजीक ट्रेनींग जावन आसा. आनी आमचे जे पळय सर्जन्स हांगाच्यान जे ग्रॅज्युएट जावन भायर सरतले दे वील इंडिपेंडंट बी केपेबल ऑफ डुईंग ऑल दीस सर्जरीज. आनी फर्दर एडिशन ऑफ रोबोटीक सर्जरी this is most advanced surgical way as of today in the current scenario. Robotic surgery येतकच different more complex surgeries एक simple तरेन आमकां हाताळूंक मेळटल्यो. हाजे कॉम्प्लिकेशन्स रेट कमी असतात आनी स्टे कमी असतात सो आमचो टर्नओवर खूब वाडटलो. So this will be the different advantages of a minimal excessive and an advanced laparoscopic unit. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.